पोरकली प्रोफेसर आयिल्ली आनी म्हणा लागल्याचे आवय बापूय म्हणा लागली हाका एक मुकलो स्टेप काडूंक कश्ट जाता कित्या म्हणून तांचे विचारता आनी ती म्हणा लागली हांव भुरग्यां सांगता आसतना बरें आसता फादर भुरगीं म्हजे दोन गेल्ले क्षण म्हाका कित्याक कितें जाता मोतींत कितें कितें येता आनी म्हाका धैर्य सुकता ते वेळा हांवें म्हळें तूं खाली नामके वाचते मात प्रोफेसर नांवा खातीर आनी तूं शिकलाय त्या देखून तुका एक इंटरव्यूवाक गेल्लें म्हण दिसता आनी थंय तुका एक काम मेळ्ळां आनी त्या खातीर तूं आज काम करनासाय तुका पयशे मेळटा मंथ एंड तो सांबाळ मेळटा आनी तो काण येता पांक काण येता आनी येताय तुज्या जिवनांत तुवें चिंतिल्लें आसा की हीं भुरगीं म्हाका देवान दिल्लें दिर्वें ह्या भुरग्यांक हांवें बऱ्या करून सांबाळी जाय बऱ्या एका फुडाराक पावच्या बरी तांकां हांव म्हजें शिकण दी जाय हांवें त्या प्रमाणे तांकां शिकप दी जाय त्या प्रमाणे शिकय जाय आनी म्हजे क्लासी त्या प्रमाणे रेडी करी जाय तर हांवें ताका विचारलें आनी कितले तेंप आसा तुका वचोंक रिजॉयन जावंक ते म्हणा लागले हांव इल्लें सीक आसलें आनी 2 म्हयन्यांनी हांव रिजॉयन जाता आतां ह्या घडये आज फाटीं वचून तुवें तुजें लेसन प्रिपेर करूंक जाय तुजीं लेसनां अशें तुवें प्रिपेर करूंक जाय भुरग्यांक तें एक आयस्क्रीम केल्ल्या बरी गोडसाण जाय रुचीक जाय आनी तें तुवें केलें जाल्यार मात्र ना तर तुजें शिकप कोणेंय दिवे तें वचून बोर्डार गेल्यार ह्या आतां प्रोजेक्टर आसात जायते स्मार्ट क्लासी आसात तातूंत तूं गेलें जाल्यारूय तुका मेळटा युट्यूबान जायते पॅकेजस मेळटात ताका तुजी गरज ना तुजी गरज जाय युअर वेरी प्रेजन्स वायब्रेशन तुजें तें पॉझिटिव्ह एनर्जी त्या दळा हांवें तिका सांगलें तुजी ती गट लेवल स्पिरिच्युअल एनर्जी तुवें उन करिनासतना म्हाका जाय म्हाका बरें जाय म्हाका तें करी जाय म्हाका हें प्रॉब्लेम येता म्हूण तुवें सांगलें जाल्यार तें तुजें प्रॉब्लेम प्रेज द लॉर्ड वापरपाचो दीस बऱ्या भुरग्यांक हांव मागता सगळे आमी बरीं बऱ्या भुरग्यांक म्हणटा सगळे आमी बरीं कित्याक देवान रचलें हर एक बरेंच आनी तें बरें आमी सांबाळून व्हरच्या खातीर आमचे थंय त्राण जाय सकत जाय शाती जाय म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हणटा जाल्यार स्टॅमिना म्हणटा आमी आनी असली सकत आमकां दिवच्याक आत्मीकपण भोव गरजेचें त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत आत्मीक त्राण घेतलें जाल्यार आमी खंयच्यान ती फाटीं पडोंक ना कित्याक आत्मीक त्राण देवाचें जावन आसा देवाचें त्राण आनी देवाची सकत आमी धर्मस्थ मापान भोगूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी चड बरेपणान हें भोगता आसतना हर एका भुरग्याक तें आत्मीक त्राण गरजेचें जावन आसा आनी आज आमी ह्या आत्मीक त्राण कितें म्हूण थोडें समजून घेवया आमकां सगळ्यांक सकत जाय आमकां सगळ्यांक बरेंपण जाय कोण सगळे आमी स्पोर्ट्स वर्ल्डांत आसा तांकां कळीत आसा त्राण म्हळ्यार कितें कितलें स्टॅमिना म्हळ्यार कितें सकत म्हळ्यार कितें शाती म्हळ्यार कितें कॅपॅसिटी बिल्डींग म्हळ्यार कितें हें सगळें तांकां कळीत आसता हें सामान्य जालां कित्याक हर एका फिल्डांत ही कॅपॅसिटी बिल्डींग सामान्य जावन आसा त्या देखून आमी त्राण म्हणटा आसतना आत्मीक घटाय तेच प्रमाणे तुज्या कुडीची घटाय दोनी ओट्टू काडचें जावन आसा ताका आमी म्हणटा फिजिकल एंड मेंटल बॅलन्स आनी अशें तें सांबाळून हाडच्याक आमकां त्राण गरजेचें हें त्राण खंय नवन येता फिजिकल त्राण जायचे तर वापरपाचे काणांत बऱ्या काणांत बऱ्या उदकांत बरें पिवनांत आमकां तें मेळटा त्याच प्रमाणे मेंटल बॅलन्स जायचे तर आमी सदांच जाणवायेन बरोवन त्याच प्रमाणे आमची जाणवाय आमी उपयोग करता आनी अशें आसता हे मेंटल बॅलन्स एंड फिजिकल बॅलन्स सांगात घालता आसतना आमचे थंय उपजोंक जाय स्पिरिच्युअल एनर्जी त्या खातीर आमी आज आमच्या जिवनांत सगळें अचीव करूंक पळयता म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हाका असलें उन्नत मट्टा वचोंक जाय तें सगळें जाय तर हाका गरज आसा स्पिरिच्युअल स्टॅमिना आत्मीक त्राण आनी आत्मीक त्राण आसल्यार
उरले खंयचेय त्राण ताका आमी विटामीन दिल्ल्या बरें. त्या देखून आत्मीक त्राणा विशयांत आमी समजून घेवया. त्राण कळ्ळें, सकत म्हळ्यार कळटा. आनी तेच आज आत्मीक त्राण चड करच्या खातीर या तें बऱ्या तरान सांबाळच्या खातीर एक 7 सिक्रेट्स हांव तुमकां दितां. हे 7 सिक्रेट कितें म्हणलें आमी पळोवया. पयलें आत्मीक त्राणाक सिक्रेट जावन आसा, तुजें जिवीत आजच आराम कर. तुज्या जिवितान कितें करूंक आसा तें आजच आराम कर. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आमकां स्टार्टींग प्रॉब्लेम आसता. फाल्यां करया, परवां करया, ताचे बरोबर करया. कित्याक कावन्सिलिंगा येता आसतना हांव तांकां सांगता ह्या घडये तुवें आराम करीत जाय. आयली एक चली आनी ती म्हणा लागली, फादर म्हजें थंय कित्याक कितें एक आसा, एंग्जायटी आसा, म्हाका आराम करूंक तो प्रॉब्लेम जाता. ताका हांवें ताका पुरा एक्सप्लेन करून सांगलें, तुजी कॅपेसिटी कितें, तुजी प्राय इतली ल्हानशी, तुवें ह्या ल्हान प्रायर फातर गिळून उदक करची प्राय ती. ह्या तुजें एक मूठ मारल्यार हांगा तो थंय उस्तलोवची प्राय मुखार आशिल्ल्यान. आनी तसल्या प्रायंत तुजें थंय तें त्राण ना तर कितें जालां म्हूण ताका हांवें सविस्तार सांगता आसतना तें म्हणा लागलें, वय हांवें चड जावन चिंतचें, काल जाल्ल्या विशयान रिग्रेट करचें, कितें जालां काय म्हूण चिंतून चिंतून भियान रावचें. आनी मुखल्या विशयान हांव सड्ड चिंतूंक वचना, फाल्यां कितें जाता काय, आनी कितें जाता काय, आनी कितें राखोन आसा काय म्हाका म्हूण आमी भियोवचें. त्या देखून म्हाका मुखार वचोंकूच जायना. म्हाका एके तरेचें दिसता, एकेदां ओगेच बसचें म्हूण दिसता, कांय करूंक म्हाका मन येना. त्या देखून हांवें जायते फावटी पोस्टपोन केल्लें आसा. पोस्टपोन करचें, फाल्यां पळया म्हूण. ह्या देखून आमच्या जिवनांत आमची सकत उणी जाता. आमी आयच्या घडये तेच घडये आराम करून मुखार सावन व्हेलें जाल्यार आमचो आराम स्टार्ट जाल्लो थंय जावन तो मुखार वता. कित्याक म्हळ्यार आमकां मस्त जाणांक स्टार्टींग प्रॉब्लेम आसता. ते देखून स्टार्टींग प्रॉब्लेमाक आमी भियोवचें न्ही, उठचें. थंय जावन उठोन आमी मुखार सरचें आनी त्या वेळार आमी आराम केल्लें म्हणून जाता. आमी आराम करचें फाटीं गेलें जाल्यार आमचे थंय ती सकती उणी जाता. सकत उरची जायना, सकत ताची वाडावळ जायना. ताच्या बदलाक आमी फाटीं घालून आमचेंत अस्तित्व ओगडोन घेता. त्या देखून स्पिरिच्युअल एनर्जी जायचे तर आमी क्विक त्याच घडये आराम करूंक जाय. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार दुसरें सकत स्पिरिच्युअल सकत बऱ्या तरान जियोंक आमकां आनी एक सिक्रेट जावन आसा, आमी फ्रेश आसूंक जाय. आमकां कितें जाता त्या प्रमाणें आमी करचें. केदाळ जाय त्या दाळा उठचें, केदाळ जाय त्या दाळा न्हिदचें. हें सकडी स्पिरिच्युअल एनर्जी करेक्ट हाडिना. त्या देखून आमी म्हणटा सकणच्या वेळा बेगीनच तुजो दीस आराम जाय. त्या देखून आमकां ट्रेनिंग पिरियडीर आमकां थोडे फावटी चिंतताले हे कित्याक आमकां न्हिदोवन सोडिनात काय, सेम टायम टेबल कित्याक. आनी केदाळ हॉलिडे आसा त्या दाळा आमचें टायम टेबल आमी एडजस्ट करूंक पळयताले. आनी एडजस्ट करतना हर एक किरेक्टारी क्लास आसच्या दिसा आनी हॉलिडे आसच्या दिसा खाली एक 10 to 15 मिनिट्स गॅप मात दवरताले उठच्याक. कित्याक म्हळ्यार ते संवयर पडोन वचो उठोन लेट उठोन. आनी त्या देखून आमचे थंय ती लेथार्जी आळसाय सुरू जावन वचो. त्या खातीर कितें करताले की म्हळ्यार आमकां फुडल्या दिसा रातीरच नॅक्स्ट दिसाची कितें कामां आसा ताचे विशयान एक ग्लिम्स दिताले. त्या देखून कितेंय आसा तर फुडल्या दिसाच रातीर आमी न्हिदोंक वयच्या पयलें भल्यांच्या दिसा कितें करतलें, उठता गी ना कितें दुसरें. जायते जाण आमी उठल्या, कोण मेल्यात, पुरा जाणी न्हिदल्या कडेन कोणी मेल्ले ना चड, थोडे जाण आसोंक पुरो. तें काडून आमी जियोंक जाय. आमी उठता गी ना घेवन जिंचें न्ही. आमी उठता, फाल्यां सकाळीं उठता आसतना म्हजी इतलें कामां आसात ती हांवें खाली मोतीन दवरची. सक्कडी जातात की ना म्हणून तें मागीर पळोवचें. आनी अशें आसतना आमचो दीस वेग्गी आराम जाय.
ताकाच आमी म्हणटा न्ही की अर्ली टू रायज अर्ली टू बेड ऑर अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज. ते देखून आमी लेट म्हणसर रावचें, म्हजें कामां आसात तें आसा तें म्हाका संवय जाल्या म्हूण आमी आमच्या जिवनाचे सत्यानाश करून घेवचें जावन आसा. त्या देखून स्टुडंटांक हांव कितें म्हणचें आसा की ज्या टायमाक तुमी न्हिदोंक वचोंक जायना. म्हणजे आयज कालांत स्टुडंट 10th स्टँडर्डचे स्टुडंट शिकता आसतना तांकां एक रूल केल्लीच आसा, तुमी न्हिदोंक वयचें जाल्यार 11 वरां पयलें म्हळ्यार 10 वरांक न्हिदल्यार बारी बरें म्हणटालो हांव. थोडीं तांचे आवय बापूय म्हणटालीं तुमी तांकां वेग्गी न्हिदोंक सांगतात फादर. वय वेग्गी न्हिदोंक सांगता पूण तशेंच वेग्गी उठोंकय सांगता. कित्याक आमी वेग्गी न्हिदल्या तर वेग्गी उठतले आनी ती सवय पडटली, एक सिस्टम येताली. आनी त्या देखून खंयच्याय सेमिनरी ट्रेनिंगान तुमी पळयलें जाल्यार या NCC ट्रेनिंगान पळयलें जाल्यार उठच्याक एक बरो टायम दिला सकाळीं वेग्गी. आनी त्या टायमार तूं उठोंकूच जाय ताका खातीरच बेल म्हूण दवरला. आनी अशें बेल गेल्ल्या देखून सगळ्यांनी त्या टायमार उठोंक आसा. तुका कितलो वेग्गी गेलोय तूं म्हूण कोणी विचारना न्हिदोंक, पूण तूं कित्याक उठोंक नाय म्हूण विचारचें आमकां सेमिनरी ट्रेनिंगांत आसलें. कित्याक हर एकल्यानी आमी फ्रेश जावंक जाय. आमचो दीस सकाळीं बेगीन आराम करूंक जाय. तो दीस बऱ्या तरेन आराम जालो जाल्यार मदर तेरेजान म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलां, मदर तेरेजा म्हणटा म्हजो दीस सकाळच्या पंत्यार 3 वरां आराम जालो तर आनी तेंय स्पिरिच्युअल सकत मेळचे खातीर मिसाचें बलिदान म्हाका भेटयलेलें मेळ्ळें तर म्हजो दीस अपुरबायेचो जाता. आमचो दीस अपुरबायेचो जावच्याक आमी बऱ्यान तो सुडसुडायन आराम करूंक जाय. देखून भुरग्यांक म्हणचें आसा तुका उठोंक कश्ट जाता जाल्यार तुवें एक चिंतूंक जाय, म्हज्या बेड्डार उजो पडला म्हणल्यार बरी तुवें 6 वरांच्या पयलें तूं उठोंक जाय. आनी ही भुरगीं चड जावन 10th स्टँडर्डची म्हजी न्हिदोंक वयच्या पयलें तांणी म्हाका एक मिस कॉल दिवंक आसलो. तांचो ग्रूप केल्लो हांवें आनी 34 जाणां आसलीं. त्या 34 जाणांच्या ग्रूप करता आसतना तांणी एक मिस कॉल दिवंक आसलो. आनी नॉर्मली मात न्ही रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द SLC टील द एंड ही भुरग्यांचे कॉल हांव पळयता आसतना एक दोगा तेका भुरगीं एक्झॅक्टली सेम मेंटेनन्स ती करनासली. म्हळ्यार तांणी सिस्टम ती घाल्ली. सकाळीं मात्र 5 वरां उपरांत उठोंक ना म्हणटालो, 5 वरांच्या पयलें उठोंक जाय. आज आमी पळयलें जाल्यार कोणाकय विचारा तुमी, जायते जाणां भुरगीं हांगा येता आसतना तांच्या विचारच्या वॉट टायम डू यू रायज? 7:30. इस्कॉला वता आसतना खंय वेग्गी इस्कॉल आसा जर मात्र पेरंट्सांनी वेग्गी उठोवन तांकां तयार करचें आसा. स्कूल ना न्हिदोन पडली तर आमची सिस्टम काय आसा. स्कूल नासल्यार न्हिदोन पडोंक, स्कूल आसल्यार मात उठोंक तसली संवय आमी करची न्हय. स्कूल आसूं दी, स्कूल नासतना रावूं दी. म्हज्या जिवनांत हांवें सुडसुडायन आसा जाय तर तो एक टायम धरी जाय, त्या प्रमाणे आमी उठत जाय. त्या खातीर हांव भुरग्यांक कितें म्हणटाना म्हणचें आसा फ्रॉम रायजींग टू बेड ही एक टायम टेबल कर बऱ्या तरान. 99.9 भुरग्यांक पळयलें जाल्यार तें टायम टेबल ती करिनात. आनी एखाद्या वेळार केलें जाल्यार कोणाच्या वत्ताक लागून तांणी फॉलो करिनातलें त्या टायम टेबलार घालतात. तें यूज ना, तें कांयच यूज ना. तुजें जिवन बरें तरेन जाय, तुजो दीस सुटसुडायत जाय, तुवें तें टायम टेबल तूं कितें करताय पळय त्या प्रमाणे करन, रिवायज करन तें रिफायन करीत जाय. त्या वेळा बरें एक टायम टेबल आयलें जाल्यार त्या प्रमाणे तूं जियेताय जाल्यार कितलें अपुरबायेचें जिवन आमचें जावंक शकता. आनी असलें बरेंपण देवान दिल्लें आमी बऱ्या तरान काणकोन जिवंक जाय. आनी त्या खातीर हांवें म्हणलें आसा आमची तयाराय फुडल्या रातीर आमी करूंक जाय. दीस आज स्कूल आसूं दी या काम आसूं दी या काम नासतना रावों दी, आयतार जावन सोनवार जावन सोमार जावन बुधवार जावन हर एका वेळा म्हज्या सिस्टमांत त्याच प्रमाणे आसा जाय. कित्याक ह्या 10व्या क्लासच्या भुरग्यांनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी 5 वरां पयलें ती म्हाका एक मिस कॉल दितालीं. आनी एसेंब्लीक वयच्या पयलीं हांव पुरो पळयतालो, घडये भितर म्हाका पळोवंक जातालें तें. आनी सगळ्या भुरग्यांनी 5 वरां पयलें उठचें आसा. आनी हांव पयलें पेरंट्सांक आपोवन हें टायम टेबल करच्या पयलें म्हणटालो जें कितें हांवें तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे ती बिहेव करिना तर एखाद्या वेळार ती उठोवन म्हाका एक कॉल दिवन न्हिदल्या तर तुमी म्हाका इन्फॉर्म करचें. आनी पेरंट्स बारी हुशार, तांच्या भुरग्यांनी बऱ्या तरान वयर जाय म्हूण तांकां जायती खुशी आसा.
जायते आमची सकत तांकां मेळत जाय आमचे परिश्रमा देखून तांच्या भुरग्यांनी वयर जाय म्हणून तांकां आसा त्या देखून तांणी कांय चड उणें केलें जाल्यार इमिडिएटली भुरग्यां आवय बापूय फोन करून सांगतालीं आज आमची जायती आवय बापूय तें करूंक वचनात आपल्या भुरग्यांक डिपेंड करूंक वता डिपेंड करून कांय फायदो ना कितें आसा त्या प्रमाणे तुवें सारकें केलें जर बरें जाता कित्याक हांवें तुमकां सांगता म्हळ्यार हांवें हांगा आयल्या जायत्या भुरग्यांक एक रफ टायम टेबल म्हजें ओवरऑल दिवचें आसा आनी ओवरऑल दिले उपरांत तूं म्हाका एक 10 दिसांनी तुजें एक रफ टायम टेबल धाडली मागीर हांव तुका सांगता हें सारकें आसा की ह्या तुज्या जिवनाचे दिशा करेक्ट आसा की पळोवन हांव तुका सांगता म्हळ्यार मोस्टली आवय बापूय आसतात तांच्या मुखार हांवें सांगचें तुमकां केदाळ दिवचें म्हण विचारतात तुमकां केदाळ जाता तेदाळा दिया जायती टायम टेबल येवंकूच येनात दुसरें टायम टेबल वॉट्सॅपान धाडा म्हळ्यार धाडटात ताका एक एन्क्वायरी सयत करिना तिसरें तें धाडिल्लें टायम टेबल अर्दें कुरें आसता कित्याक म्हळ्यार पाद्राबान सांगलां त्या देखून ह्या दिसांनी हांवें सगळ्यांक म्हणच्या तुका जाय जाल्यार धाड म्हजे खातीर धाडिनाका म्हजे खातीर धाडना म्हाका तुवें ट्रेन करचें नाका म्हजें ट्रेनींग जालां आनी हांव ट्रेनींग पिरियडीत आसा हांव सोडिना म्हजें ट्रेनींग पिरियड त्या प्रमाणें म्हजें ट्रेनींग मुखार सून वचा त्या देखून म्हजे खातीर टायम टेबल धाडिनाका आनी अशें सांगल्यार उपरांत आवय बापायनी तें समजून घेवन तांकां तें करूंक लायत जाय ल्हान भुरग्यांक सयत 4थ्या क्लासच्या भुरग्यांक सयत केल्लें हांवें पळोवना व्हडांक सोडा कॉलेजीचें आनी सोडा सगळ्यांक हें टायम टेबल आमी केलें जाल्यार त्या प्रमाणे आमचें जिवन आमी जियेल्यां जर अपुरबाय जाताली कित्याक जेजूच्या जिवनांत ताचें टायम टेबल सविस्तर आसलें आमी पळयता चड आनी चड ताच्या पब्लीक जिवनांत जावं दी ताच्या गुपीत जिवितांत जावं दी ह्या 30 वर्सां आनी 3 वर्सां हर एका जिवितांत तो सदांच सुडसुडाय आसता ताचे दीस बेगीनच आराम जातालो सकाळचो वेगळो आराम जालो दीस संपूर्णाक तो पावतालो तो सगळो दीस म्हणल्यार बरी कामार आसतालो लोकांक बरें करीत वेतालो लोकांक शिकोवन दिवन तो आसतालो ताच्या जिवनांत ताणें केदाळाय वेळ आराम केल्लें म्हणलें आमी बायबलांत केदाळाय वाचूंक ना त्या देखून आमचें जिवन आमी सुडसुडायचें करीचें जर बेगीन तें आराम जावं दी सांजेर जाय जाल्यार एक बेगीनसो न्हीद पूण सकाळीं उठोंक तुका हॉलिडे आसा गी तें ना गे हें आसा गे म्हूण पळोवंक वचनाका हर एका दिसा बऱ्या तरान दवर ते जाल्यार ती स्पिरिच्युअल स्टॅमिना खाली एका घडयेक मात न्ही हर एका दिसा जाय रजर स्पिरिच्युअल स्टॅमिना उणी जावं नजो रजर स्पिरिच्युअल स्टॅमिना उणी जावं न्हू तुवें न्हिदोन पडलें जाल्यार कितें फायदो हर एका दिसा ती बऱ्या तरान आसत जाय मायलेज आमची चड जाय तिसरें सिक्रेट मायलेज आमची चड जाय आमी एकीच स्पिडार वचना आतां वेहिकल शिकता आसतना आमी म्हणटा स्लो वच बॅलन्स कर स्टॅडी कर म्हणटा ती मायलेज कित्याक कित्याक मायलेज ड्रॉप जाता कित्याक तुवें स्लो वेता आसतना पयल्या गेरीर दुसऱ्या गेरीर वेता मायलेज तुजी मस्त ड्रॉप जाता पूण तीच मायलेज उरना मागीर तांतून गेले जाल्यार आमी म्हणटा कितें तकलेंत कांय ना गे म्हण विचारता आमी तुका अप्लाय करूंक जायना गी ड्रायव्हिंग स्कुलाक वच गेल्ले ते ट्रेनिंग ते हांगा अप्लाय कर म्हूण सांगता हांव स्ट्रिक्ट सांगता हांव ड्रायव्हिंगान तूं मस्त स्ट्रिक्ट सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार थंयसान ताणें मायलेज ड्रॉप करून गेलो जाल्यार वेहिकलय बरें उरना मायलेजय मेळना खर्चाक वाट चड जाता आनी अशें आसतना ताचें स्पीड इन्क्रीज जावंक जाय 40 आसलें 50 वचोंक जाय 50 आसलें 60 70 ओके सदां त्या प्रमाणे ते मायलेज ताची इन्क्रीज जाता आमच्या त्या फ्युअल एफिशियन्सी आमी करूंक जाय कित्याक नादर खर्च वाडटा रेकलेस खर्च जाता अनावश्यक तो जाता त्या देखून तुजी मायलेज बरी केली जाल्यार तुजें फ्युअल एफिशियन्सी जाता खर्च उणो जाता त्या प्रमाणे तुजी बजेट तुका बऱ्या तरान इतिमितीन दवरूंक जाता ताका आमी म्हणटा स्पोर्ट्सान म्हळ्यार कशें स्पीड इन्क्रीज कर म्हणटा त्या कितें ट्रेनींग दिवचें हाजो म्हणटा 100 मिटर तुजो रेस 12 सेकंडांनी जालो म्हणचें नातल्यार 15 सेकंडांनी जालो म्हणचें आनी तो उणो करीत जाय हुसेन बोल्टाक ते ट्रेनींग दिता आसतना ताच्या कोचान कितलें कडेन बँड केल्लें कोणा कितले ट्रेनिंगार ताका अनंत तरान धांवडयल्लें कोणा त्या देखून तो बिकेम द फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत
आमी स्लो स्टडी आराम करूंक पुरो उपरांत आमचे स्पीड इन्क्रीज जायत जाय आनी ताका आमी म्हणटा क्रिएटींग ऑर गेटींग मायलेज ऑर इन्क्रीजींग माय एफिशियन्सी. म्हज्या जिवनांत हांवें ती सखत चड करूंक जाय आनी त्या दळा स्पिरिच्युअल स्टॅमिना बरें उरता. ताकाच आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमी आसले कडेन आसूंक जायना, तांतूंत आसूंक जायना. हांव तेंत करता त्या देखून हांव जायते बटे म्हणचे आसा तूं मागोंक सीक, तूं माग, तुजो देवा ते अनुभव जोड, देवा लागीं एक जा, तुका कळीत ना गी कोणा कितें फॉलो करीत जाय म्हण हांव जायते बटी म्हज्या शिकोवणेंत हांव सांगता. कित्याक की म्हळ्यार आमी हेरांक फॉलो करून गेल्यार फाटल्यान पडटा. काल एक प्रगती बस येवन आसलें तेज्या फाटल्यान हांव येवन आसलो. थोडे बायबल डायरी दिवंक आसले देखून ते फाटीं येता आसतना त्या प्रगती बसा फाटल्यान एकलो डिझायर कार आसूं तेज्या फाटल्यान येता. प्रगती बस खंय स्लो करता वय स्लो करता. हांवें ताका पळयलें आनी हांवें थंय सादारण ओवरटेक करून मुखार येता आसतना प्रगती बस म्हज्या फाटल्यान पडलें. जाल्यारय तो डिझायर कार आसो ताकाच फॉलो करून येता शिवाय तो मुखार वचना. हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमची मायलेज आमी इन्क्रीज करिनासतना त्याच तांतूचे स्पिरिच्युअल मायलेज म्हणटा आमी. आमचें स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिवन तेच तरान दवरूंक न्हय. दीस वतना तेजी घटाय अखंडता सर्तीक जाय. त्या खातीर आमचे स्टॅमिना चड जावच्या खातीर आमची मायलेज इन्क्रीज करी जाय, स्पीड इन्क्रीज करी जाय. त्या दळा आमचें RPM बरें उरतालें. ते काराची लँग्वेज ती RPM. ती RPM हाय गेलें जाल्यार तुजें फ्युअल चड खर्च जाता. RPM उणें रावत जाल्यार तुजें फ्युअल उणें खर्च जाता. फ्युअला खातीर म्हूण मात न्ही, त्या प्रमाणे तुवें तुजें स्टॅडिनेस मेंटेन करचें जाल्यार त्या प्रमाणे तुवें दवरूंक जाय. ताका आमी म्हणटा इन्क्रीज युअर मायलेज. चवथें सिक्रेट पळोवंक गेल्यार केदाळाय तुज्या जिवनांत पर्यंत आसता म्हूण सांगूंक जायना. थोड्यो बडी समस्या येतात, थोडे बडी कश्ट येतात, थोडे बडी ब्लॉक्स आसतात, थोडे बडी सेटबॅक्स आसतात. हे सगळे आयल्यार भियोवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तुजी तयारी जावन जाल्या. पयलें आराम बरान तुवें केलाय, सुडसुडाय तुजे थंय आसा, तुजी मायलेज तूं इन्क्रीज करत आसतना तुका थोडे बडी स्टम्बलिंग ब्लॉक येतालेच. कित्याक सगळे स्मूथ रोड आमकां मेळना ड्रायव करूंक. ड्रायव करता थोडे बडी पॉट होल्स आसतात, थोडे बडी हम्स आसतात, थोडे बडी रबल्स आसतात. हे सगळे आमी त्या प्रमाणे मेंटेन करून आयल्यार मात्र ड्रायवींग स्मूथ जाता, सेफ जाता. ना तर ते ड्रायवींग बरें म्हूण सांगना. तशेंच आमच्या जिवनांतय सेटबॅक्स येता आसतना ते काण घेवंक कळत जाय. एक कितेंय कश्ट आयले जाल्यार बोब मारची आनी कंगाल जावचें, या बरें आसतना उत्तुंग शिखरावेचें ना. ते बॅलन्स करूंक शिकलें जाल्यार सेटबॅक्स येताना आमी भियोवची गरज ना. ताका ते जेजू म्हणटा हांव आसतना तुवें भियोवची गरज ना. आत्मीक सगत आत्मीक त्राण बऱ्या तरान वाडलें तर आमी भियेचें म्हणूनच ना. कित्याक त्या प्रमाणे आमचें फावंडेशन सोम्यातय आमी घट करून दवरलां, भद्र बुन्यादीचेर आमी घालां. जेजू म्हणटा न्हय, जो कोण त्या गटाच्या पात्रा वयर आपली बुन्याद घालून घर बांदता ते शाश्वत रावता. त्या देखून स्पिरिच्युअल आमचे त्राण ह्या आत्मीक सगत बरी आसा तर आमी दंडळची गरज ना. जायते वटी भावार्थाची ड्युटी बरी आसली, अखंडता आसली, दंडळ घटाय नासता. थोडी जाणां म्हणचे आसा कितलो भावार्थ आसल्यार पावना फादर थोडे पटी कश्ट येता आसतना कितें जाता म्हण कळीत जायना म्हणटात जाल्यार तो भावार्थ तांकां धैर्य सप्लाय करता, धैर्य दिता आनी त्या प्रमाणे तांकां जियोंक तो लायता. त्या देखून आमी आमच्या कश्टांनी या कितें समस्या उपजातना भियोवची गरज ना. जेजू थंय अखंडता भावार्थ दवर न्हू, त्या प्रमाणे आमी आत्मीक सखत उपजल केल्ली जाल्यार आमी घटायेन उरतले. पंचवें सिक्रेट जावन आसा हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तुजें ट्रेनींग पिरियड. ताका हांवें म्हळें ट्रेनींग जालां, आजुनूय तें वचूनच आसा. फॉर्मेशन एंड ऑन गोईंग फॉर्मेशन म्हणटा आमी. तुका एक फॉर्म ही आसतना फॉर्म केला, तुका त्या तरान सांबाळला,
पूण तेंच मुखारसून वेता तें तेंत सांपना. त्या देखून आमचे शिकचे, आमचे शिकोवन दिवचे मात न्ही, आमी शिकचे जावन आसा. रेतेर दिवची मात न्ही, आमी रेतेर करचे जावन आसा. त्या खातीर पडटा रेतेर मंदिरांत रेतेर दिता आसतना थोड्यांनी म्हणचे आसा तुमी कितले रेतेर दिजे पत्र. हांवें म्हळें ती हर एक रेतेर आमी करची. तुमच्या सांगाता मेळोन आमी रेतेर करची. कित्याक नवो अनुभव, हर एक कडेन नवो अनुभव. इट्स अ न्यू ट्रेनींग. त्या खातीर आमचे ट्रेनींग पिरियड सदांच आसता. आमी सदांच कामार आसा जाय. ताका सुसेग म्हणना. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार हें करतना रेतेर दिता आसतना जावं दी, शिकोण दिता आसतना जावं दी, एका तराचें नवें जावं उब जाता. कित्याक नव्यान आमच्या जिवान रुपीत करूंक आमकां जेजू आमची वाट उक्ती करता. देव केदळा तुका जाणवायचे शिकार त्या उतरावर पायता म्हणून तुका कळीत ना. जांगूर आमी वस्त बायबल वाचून आसता. हांव सगळो वाचला, 2-2 पुढे वाचला, थोड्यांनी 3-3 पडटा, थोड्यांनी तो बरयल्लो आसा. हातान बरयल्लो एक व्हडलो वर बायबल म्हणून आमी खंय मेळटा. मागीर पोवपान करून पळयता तो बरयल्लो बायबल फादर आमकां इतल्या दिसांनी बरोवंक म्हणून सांगलो. हांव इतले दिसान तो बरोवंक काडलो, बरो एक बायंडांनी घालून दवरला. आनी अशें आसता जायते फावटी ताचें उगडापण आमचें थंय जायना. कित्याक उगडापण करचें जावन आसा देवान. देवाची ती घडी केदाळ तो येता म्हूण आमी हे सगळे म्हण राखोवंक जायना. खंयच्या वेळाय जावंक पुरो. त्या खातीर आत्मीक तरान आमी बळवंत जाता आसतना, आत्मीक त्राण आमचें थंय दोडतें जाता आसतना, वृद्धी जाता आसतना, ताची अभिवृद्धी जाता आसतना ऑटोमॅटिकली म्हणल्यार बरी देव आमचे वाटो उक्त करता. जावंक पुरो आमची जाणवाय, जावंक पुरो आमचे थंय कितें आसलें ती पिडा गूण जावची सकत. एकलो म्हणूंक लागलो फादर म्हजी पिडा कितले दीस जावन आसली, ह्या एका रेतेरींत म्हजी ती पिडा संपूर्ण तरान गूण जाली. आय थँक यू एंड थँक गॉड म्हणूंक लागलो. हांवें म्हळ्यार म्हाका येता थँक करता. तुमी म्हाका उत्तेजन दिवन धाडिनातल्या फोर्स करिनातल्या खंडीत जावन हांव ह्या रेतेरीक येतो ना म्हणूंक लागलो. खंडीत जावन ह्या रेतेरीत म्हाका जायते फावटी आमी चिंताव रुटीन गेल्ल्या बरी आमी वेताव येताव कितें आमचे कडेन बदलाव ना. कित्याक म्हळ्यार आमची मोत खंय खंय आसता. त्या खातीर आमी म्हणचें आमी हर एका दिसा ट्रेनींग पिरियड म्हूण चिंतूंक जाय. हर एक रेतेर नवी म्हणूंक जाय. हर एक मिसेचें बलिदान नव्यान आमी आज तें बलिदान पेटोवचें म्हूण चिंतूंक जाय. त्याच प्रमाणे आमचें स्पिरिच्युअल जर्नी ह्या आत्मीक पैण तें सदांच ट्रेनींग पिरियडीचें आनीकय शिकोवंक आसा, आनीकय ताची अभिवृद्धी जावंक आसा, आनीकय गुणाय तोसूंक आसा. तें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमी सदांच आत्मीक तरान कार्याळ जातल्या, क्रियाळ जातल्या आनी खुरपेस्त जातल्या. सोवेन सिक्रेट कशें लॅम्प पेटयचे जाल्यार ताका तेलाची गरज आसा. तशेंच एक वेहिकल बऱ्या तरान स्मूथ रान जायचें जाल्यार ताका ऑयलिंगाची गरज आसा. प्रिंटींग प्रेसांत मिशिनां बऱ्या तरान जायचें जाल्यार ताकाय ऑयलिंगाची गरज. खंयचीय मिशिनां जावं दी ताका ऑयलिंग नातल्यार तें राश्ट जाता. त्याच प्रमाणे आमी आमकांच राश्ट जावंक सोडचें न्ही, तेल घालून स्मूथ करीत जाय. कसलें तें तेल? ताका म्हणटात स्पिरिच्युअल तेल, आत्मीक तराचें तेल, आत्मीक मागणें, आत्मीक तें आराधना, आत्मीक तें मिसाचें बलिदान, आमचें पर्सनल प्रेयर, जावंक पुरो आमचीं बरीं कार्यां तीं तातूंत येतात. आत्मीक वाडावळ म्हणटा आसतना ती येता, बरीं कार्यां आमचीं तातूंत येतात. जावंक पुरो तें उदारपण, जावंक पुरो तें मोवाळपण, आमचीं उतरां, आमी उलोवचीं उतरां, आमचो मोग, हें सगळें स्पिरिच्युअल त्राण जावन आसा. स्पिरिच्युअल त्राण बरें आसल्यार हें सगळें बरें आसता. स्पिरिच्युअल त्राण बरें नासल्यार हें सगळें बरें आसूंक जायना. त्या खातीर आमी म्हणटा आमची ड्युटी सदांच पेटोवन उरचें जाल्यार आमचें थंय तेल वतूनच आसा जाय. आमी जायना आनी एक बोवा पुरवायचो लॅम्प घाला थंय, तातूंत तेल उणें जालें जाल्यार तेल ताका भरती करतात. आमी करिना. जायते जाण इतर धर्माचे भाव आनी भयणी थंय येतात. तिंचो पळोवन पर एक दीस जावन सकाळीं मिसा जावन येता आसतना इतर धर्माचो भाव बरें करून ताका वाती हाडन तें सगळें क्लीन करन ताका जाय जाल्यार तेल घालन तें वात पेटोवन गेलो. तेल उणें जाय जाल्यार वाट पाल वता. आमच्या जिवनांत स्पिरिच्युअल इनपूट उणें जाय जाल्यार आमचें त्राण उणें जाता. त्या देखून म्हणचें स्पिरिच्युअल एनर्जी घालनच आसा जाय. मस्त जाणांनी एक लेथार्जी दाखोवची आसा. कित्याक तांकां तें पडोवन वचना. ताका तेल घाली जाय,
ते बऱ्या तरान ट्यून करून दवरी जाय. कशें गिटार ट्यून करिनातल्यार तसो सावंड बरो आयकना. खंयचेय म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट ताका ट्यून करूंक जाय. ते ट्यून केलो जाल्यार मात्र तें बऱ्या तरान वजांत्र जाता. नाजाल्यार ताचें वजांत्र कर्कश जाता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांतय बऱ्या तरान आमचें स्पिरिच्युअल त्राण हें जायतर आमी ताका जाय जाल्यार ट्युनिंग करूंक जाय. ट्युनिंग करूंक आमकां जायते अवकाश ह्या दिसांनी इतले अवकाश आसात की प्रत्यक्षान परोक्ष तरान आमी देवा लागीं वचोन बसोन म्हणल्यार बरी आमचे आज जायते अभिवृद्धी जाल्या. थंय ते आमकां कोपेलां मेळटात, थंय ते आमकां इगर्ज मेळटात, थंय ते आसात शांत वातावरणांत ते अडोरेशन कोपेलां. अशें जायते आमच्या घरांनी सयत आमी आज बोवा परबाची आलतारी करून दवरल्यात. आलतारी फकत हेरांक पळोवंक न्ही, आलतारी मुखार आमी बसोन दिंबी घाल उबे रावन त्या आलतारी मुखार आमचो वेळ आमी बऱ्या तरेन अमूल्य वेळ करची जाय. ते वचोन बसोन चिंतना खंय केल्यार कांय फायदो ना. तुजें काळीज तें आसा जाय. त्या खातीर स्वामी अपुरबाय तरा माथ्याच्या वांजेलान म्हणटा खंय तुजें दिर्वें आसा तें तुजें काळीज आसतलें. हे कळ्ळें. तुजें स्पिरिच्युअल त्राण बरें जाय जाय तर तुजें दिर्वें सोमी जावन आसा. तुजे सोम्याचो तो पाश्याव, सोम्याचो तो कुरीस तुजो जावन आसा. आनी तेचें त्या कुर्साचे वरत्या मोगांत आमी भरता आसतना सगळें त्राण आमचें थंय येता. आनी 11 7वें सिक्रेट जावन आसा तुजो उद्देश आनी तुजी दिश्ट स्पश्ट आसोनी. ताका आमी गोल म्हणटा. तुजो उद्देश आनी तुजी दिश्ट स्पश्ट आसोनी. कितो तुजो उद्देश? पोरकली प्रोफेसर आयिल्ली आनी म्हणा लागल्याचे आवय बापूय म्हणा लागली हाका एक मुकलो स्टेप काडूंक कश्ट जाता. कित्याक म्हणून ताचे कडेन विचारता आनी ती म्हणा लागली हांव भुरग्यां सांगता आसतना बरें आसता फादर, भुरगीं म्हजे थंय गेल्ले क्षण म्हाका कित्याक कितें जाता मोतींत कितें कितें येता आनी म्हाका धैर्य सुकता. ते वेळार हांवें म्हळें तूं खाली नामके वाचते मात प्रोफेसर नांवा खातीर आनी तूं शिकलाय त्या देखून तुका एक इंटरव्यूवाक गेल्लें म्हण दिसता आनी थंय तुका एक काम मेळ्ळां आनी त्या खातीर तूं आज काम करना. जाय तुगेले पयशे मेळटा मंथ एंड तो सांबाळ मेळटा आनी तो काण येता पाक काण येता आनी येताय. तुज्या जिवनांत तुवें चिंतिल्लें आसा की हीं भुरगीं म्हाका देवान दिल्लें दिर्वें ह्या भुरग्यांक हांवें बऱ्या करून सांबाळी जाय, बऱ्या एक पुढाराक पावच्या बरी तांकां हांव म्हजें शिकण दी जाय, हांवें त्या प्रमाणे तांकां शिकप दी जाय, त्या प्रमाणे शिकय जाय आनी म्हजे क्लासी त्या प्रमाणे रेडी करी जाय. तर हांवें ताका विचारलें आनी कितलें तेंप आसा तुका वचोंक रिजॉयन जावंक? ते म्हणा लागलें हांव सीक आसलें आनी 2 म्हयन्यांनी हांव रिजॉयन जाता. आतां ह्या घडये आज फाटीं वचोन तुवें तुजें लेसन प्रिपेर करूंक जाय. तुजीं लेसनां अशें तुवें प्रिपेर करूंक जाय भुरग्यांक तें एक आयस्क्रीम केल्ल्या बरी गोडसाण जाय जाय, रुचीक जाय जाय. आनी तें तुवें केलें जाल्यार मात्र ना तर तुजें शिकप कोणेय दिवे तें वचोन बोर्डार गेल्यार ह्या आतां प्रोजेक्टर आसात जायते स्मार्ट क्लासी आसात तातूंत गेलें जाल्यारूय तुका मेळटा. युट्यूबान जायते पॅकेजीस मेळटात. ताका तुजी गरज ना. तुजी गरज जाय युअर वेरी प्रेजन्स वायब्रेशन तुजें तें पॉझिटिव्ह एनर्जी. त्या दळा हांवें तिका सांगलें तुजी ती गट लेवल स्पिरिच्युअल एनर्जी तुवें उन करिनासतना म्हाका जाय जाय, म्हाका बरें जाय जाय, म्हाका तें करी जाय, म्हाका हें प्रॉब्लेम येता म्हूण तुवें सांगलें जाल्यार तें तुजें प्रॉब्लेम. कित्याक तुवें तुजी स्पिरिच्युअल त्राण यूज करूंक ना. स्पिरिच्युअल सगत ती दामून दवरली ती शेळी जावन कशें आयस मांडटा पळय फ्रिजांत पायपांत आयस मांडल्यार मागीर तो ब्लॉक जाता. मागीर तें उदक देंवंक दूर जाता. ते जाल्यार म्हणटा तो आमचें तें फ्रीज ब्लॉक जालें घरांत. हांवें म्हणा लागली म्हाका फ्रीज ब्लॉक जाला बाबा. हांवें म्हज्या वळखीच्याक सांगलें वचून तें फ्रिजील्लें रिपेर करणे. तो गेलो आनी म्हणा लागलो तें फूल ब्लॉक जालां फादर. तें एक 2 दीस सुटोवन दवरिचें फादर. सुटोवन म्हळ्यार ऑफ करून दवरी जाय. ते जाल्यार तें आयस करगता. ताका हांवें ताका क्वेश्चन विचारलें जावंक पुरो बाबा 2 दीस आयस करगोन मागीर सामान जाता फ्रीज परतून आयस मांडना म्हणून विचारलें. तें टेम्पररी सोल्युशन तुजें म्हण ना मागीर मांडना मागीर खंय वता. ऑन केल्ल्या उपरांत आयस मांडे आसतना फ्रिजान मागीर घालें मांडटा. आमी प्रॅक्टिकल तरान पळोवंक जाय कित्याक आमची ती स्पिरिच्युअल एनर्जी आमी उपयोग करनासल्यार ती थंय डॉर्मेंट जावन उरता. जायते जाणां हेचे आज आमचे प्रॉब्लेम इज नॉट देर. त्या भुरग्यांक मागीर हांवें सांगलें तुका एंग्जायटी प्रॉब्लेम ना तुवें तें क्रिएट केलाय तुजे इतल्या काणकोण बसलाय. त्या देखून तुजो उद्देश कितें आसा जालो? म्हजो उद्देश म्हज्या भुरग्यांक अपुरबाय तरान भोव उंचल्या शिकपाक वयच्या खातीर तांकां हांव बरें शिकप दितालें आनी ते व्हेरी इनोवेटीव आनी क्रिएटीव करून दितालें. मात न्ही
हांवें क्लासीक वता आसतना म्हज्या भुरग्यांक थंय नवी एनर्जी उपजसे म्हजे थंय ती एनर्जी पयली आसोंक जाय म्हजे थंय ती स्पिरिच्युअल एनर्जी ना तर कसले मिराकल्स येवची म्हजे थंय क्रिस्ताचो अनुभव बरो ना तर हांवें हेरांक तो कसो दिवचो त्या देखून तिका सांगलें यू आर सच ए यंगस्टर आनी तुका कितले आपुरबाय तरान ते करयत ताच्या बदलाक न्हिदोन पडल्यार न्हिदचेंत बसल्यार बसचेंत एका जाग्यार पळयल्यार पळोवचेंत कित्याक आमचे थंय तसलो करो उद्देश ना तिका हांवें एग्जाम्पल दिलें हांव एक ह्या जाग जावन आसलो हांवें इस्कॉल आराम केल्लें हांवें प्रिंसिपल जावन आसलो ICSEचो आनी ह्या वेळार म्हजो उद्देश म्हजी तकली धांवताली म्हज्या भुरग्यांक खंयच्या एका उन्नात व्यासंगा वेच्या खातीर हांव तयार करतालो त्या प्रमाणे ताचें फावंडेशन घालना इनिशियल फावंडेशन दाव्या म्हणून सर तांकां त्या रितीर हांवें दवरूंक आसलें आनी ताचो गोल हांव करेक्ट सेट करता म्हणटालो तांकां सेट युअर गोल ताणें येवन सगळ्या भुरग्यां मुखार म्हजो गोल कितें त्या गोलाक हांव कसो वेतालो हाव वील आय फोकस एंड हाव वील आय रीच वेदर यू रीच टू द टॉप इज नॉट मॅटर ते मागीर पूण तुवें स्टेप क्लायमींग स्टेप्स दाखोवंक आसात ते नातल्यार तुवें गोल आय एम गोइंग टू स्कोर 98% फादर आय एम गोइंग टू स्कोर 98% यू नीड टू वर्क फॉर इट रायट नाव 98% हांव करता ना फादर म्हाका बेन दिसता फादर फाल्यां हांव सारको जाता फादर हांव कित्याक बेन दिसोंक एक कारण आसा तुजें स्पिरिच्युअल त्राण ना तुजें तें स्पिरिच्युअल सकत ना ती स्पिरिच्युअल त्राण आनी स्पिरिच्युअल सकत हाडणें तेतून जायत्या ह्या दिसांनी हांव युट्यूबार पळयता थोडे म्हणटात तो तुजे विशयान कोणा विशयान हेरा विशयान उलयलो जाल्यार तूं ताचे कडेन उलोवंक वचना दॅट इज नॉट द सोल्युशन तें सोल्युशन न्ही तुज्या बरेपणांत ताका पाटी हाड तूं उलोवंक पुरो उलयना म्हण हांव सांगना तूं उलयनाका तूं ताचेर बऱ्या तरेन उलय तुजी लँग्वेज पॉजिटीव कर बरें कर तुजें तें आसली स्पिरिच्युअल एनर्जी नाटल्यार एंत जाता आमी ते डिफरंट तरान अर्थ करून घेता स्पिरिच्युअल एनर्जी आसल्यार तें जेजू क्रिस्तान कशें तें आमकां दिल्लें ताणें तें खंयच्या तरान आपल्या पब्लीक परगट जिणेंत तो जियेलो त्या प्रमाणे जियोंक जाता ना तर आमी हेरांक द्वेश करूंक न्ही ताचे कडेन उलयनासतना रावंक न्ही जावंक पुरो ताची संवय बरी ना जावंक पुरो तो हर एक घडये म्हणल्यार बरी हेरांची खबर उलयता पूण ताका आमी द्वेशूंक ना ते आमचे स्पिरिच्युअलिटी न्ही त्या देखून थोडे फावटी स्पिरिच्युअल एनर्जी नासतना कितें कितें उलयल्यार कश्ट जातात ते सिंपल मनशाक भारी पडटात कित्याक ताणें थोडे फावटी तुजें उतर काडूंक पुरो त्या देखून आमी उलयतना आमची उतरां त्या जेजूच्या उतरां बरें जाय नंतर आमकां कश्ट जाताले आनी ह्या खातीर जेजू कितें म्हणटा मार्कस एवांजल चॅप्टर 13 वर्स 13 पळय 13 कितें म्हणटा पळय शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातालो ताका म्हणचे स्पिरिच्युअल एनर्जी जावंक बरें एकलो उदना तूं तांग शिखराक गेला ताका बरें नांव आयलां पूण तेंचें नांव सांबाळ दवरच्या सोमी जगत ताणें आसा जाय खंय खंय ताचें चार्य घालना तें व्हडना हें व्हडना सज्जिगे बाजील करून खाता म्हळ्यार जायना सज्जिगे बाजील खा तुज्या पोटाक पूण तुज्या रिलिजनांत तूं कॉम्प्रोमायज करूंक वचोंक जायना तुजें आत्मीक त्राण खंयच्या तराचें तुवें हाडूंक जायना हांगा पेन्सिलीन इंजेक्शन दिता हांगा मलेरिया इंजेक्शन हांगा टायफॉयड इंजेक्शन म्हळ्यार तुजी गत जाली गेलो तूं त्या देखून तुजें सिकनेस कितें म्हण पळोवन त्या प्रमाणे तें डायग्नायज कर त्या प्रमाणे ताका प्रेस्क्रिप्शन दिल्यार मात्र तुजी पिडा कोण जावची हां तर कितें कितें वट्टार थोडे म्हणटात गेलो फादर ताणें एक पिडा आसली ताणें दिल्लें वखद दुसऱ्यांत ताणें डायग्नायज केलें दुसऱ्यांत कितले पुरो टेस्ट केले जाल्यार कांयच पिडा मेळोंक ना जायते जाणां म्हणटात जावं पिडा मेळोंक पूण कितेंय केल्लें बरें जाता सिरियसनेस ना उद्देश करेक्ट ना आमचो उद्देश करेक्ट आसा जाय आमचें मिशन आनी विजन हे दोनी करेक्ट आसा जाय आमचें विजन आनी मिशन करेक्ट आसलें जाल्यार आमी त्या प्रमाणे बऱ्या तरान मुखार सुन वचोंक जाता फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत साम पावल इतल्या पुरबाय तरान सांगता पयलो अध्याय 6वी ओळ आमकां कितें सांगता म्हळ्यार फिलीप घरांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 1 वर्स 6 आमकां ह्या पर्यंत सांगता वर्स 6 तुमचें थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतालो म्हूण म्हजी दृढ पातयणी तुमकां समेस्त विशयांत
म्हाका तशें भोगता तें वाजपी, कित्याक तुमी सक्कडी म्हाका चड मोगाची, तुमी सक्कड म्हाका चड मोगाची. पळय, तुमचें थंय बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता पर्यंत, तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वतलो म्हणून म्हजी दृढ पात्यणी. दृढ भावार्थ. त्या खातीर आमी इल्लें उन्नती आयलें, अमकेलें नांव आयलें, अमकें इल्लें व्हडपण आयलें म्हणून आमी आमचो भावार्थ सोडून दिवंक जायना. कितेंय कोणीय लोक हांवें सांगिल्लें सक्कडी आयकता म्हणून म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें उलोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भावार्थाक ती त्राण, आत्मीक त्राण जावंक जाय. हर एका दिसा तें आमी ऑयल करूंक जाय. हर एका दिसा मागण्यांत आमी एक जावंक जाय. हर एका दिसा सोम्याचो अनुभव आमकां जाता आसतना आमी सोम्या थंय एक जातले आनी सोमी आमच्या थंय एक जातलो. त्या खातीर आमी आज कोणें एकल्यान बरोय जालें का ह्या जाकाक आज सोम्याचे ती सुवार्ता प्रॅक्टिकल जिवंक जाता गी. तुका या म्हाका ती जिवंक जाता. तो ह्या जाक म्हणा ना म्हाका जिवंक जायना म्हणा लागलो तो. आनी वो एकतण तटकलो आनी म्हणा अरे ह्या जागेत म्हणटा म्हाका ती जिवंक जायना. ह्या कुडीर म्हाका ती ताची सुवार्ता जिवंक जायना, ताची जिणी जिवंक जायना म्हणा लागलो तो. कित्याक ही कूड ह्या संवसारांत आसतना रक्तमासाची वंदवणेक वळाक जाता. पूण जिवंक जाता केदाळा म्हणा लागलो तो. म्हणा लागलो तूं क्रिस्त प्रसाद सेवताय, जेजूचे मांस आनी रगत तूं सेवताय, ताचे दोरी तुवें कितें जावंक जाय? तूंय क्रिस्ताचें मांस आनी रगत जावंक जाय. आनी तेन्ना तुवें क्रिस्ताचें जिवन जिवंक जाता. तूं क्रिस्त जाल्ल्या करीत तुवें क्रिस्ताचें शिकोवपाक आयक जाय. मात शिवाय तुवें जिवंक तुजें थंय जावचें ना. त्या खातीर सान पावल बऱ्या उतरांनी म्हणटा हांव न्हय जियेता, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. इट इज नॉट आय हू लिव बट क्रायस्ट माय लॉर्ड लिव्स इन मी. आनी तेन्ना जेजून दिल्ली ती सुवार्ता प्रॅक्टिकल तरान म्हज्या जिवनांत हांवें जिवंक जाताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, ओग्लाब जेजू, असली भोव आपुरबायेची शिकोण जेजूची आमकां तुवें दिलाय, सुवार्ता आमकां दिलाय. त्याच प्रमाणे पवित्र बायबलान जायती जाणवाय तुवें आमकां दिलाय. आमची मनां आनी आमची काळजां सदां नितळ उरच्याक उक्ती दी कर. हर एक घडये आमचे थंय आशिल्ल्या समस्यांक पर्याय दिवच्याक उक्त तुजो वांटो जावं दी आनी आमकां सर्वांकी जायते बरेंपण लाबोवन दी. हर एका भुरग्याक देवाचे आशिर्वाद, आत्मीक त्राण, आत्मीक सकत वर्त्या तरान वाडोवन घेवच्या खातीर 7 बोवा पुरबायचे मावल्यान तुमकां दिल्ली जावन आसात. त्या प्रमाणे तुमचें जिवन मांडून हाडूंक ही 7 मावल्यां तुमचें जिवन नंदन करूंक शकतलीं. त्या प्रमाणे आत्मीक त्राण तुमचें थंय वाडटलें आनी आम्हा सर्वांकी जाय जाल्यार बरेंपण लाभच्याक सोमी आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाकी बोवा पुरबाय तरान तो सांबाळून दी आनी चड मापान हर एका भुरग्यांक ताच्या कृपेचें बेसांव पाव जावं दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.